अशें दिसून येता की जेन्ना फोंडचे घातलेले जे पळय लोक अशें तुमच्यान इंटरव्यू घेता तेन्ना सदांच तांकां सांगता हो फोंडकेश्वर म्हापशेचो गोंयचो इंडियेचो आनी संवसाराचो राखणदार जेन्ना कोवीड टायमार तो सगळ्यांक पावला आनी कसलेच ताणें कोण चुकोवंक ना तेच परी खंयच्यो खंयच्यो पालखी येता कित्याक ते चेडणाशिवाय येयले अशें वचना आनी स्वामी सर्त म्हणजे खबर आहा तेणें बरयल्लेंच आहा यू नो मी तुज्या फाटीश आहे हांव सदांच ताका पांय पडटा म्हणटा बाबा मी भीत नाहीत म्हाज्या फाटीश आहे आनी म्हणटा आनी खूब कल्चर भायर सरता स्वामी समर्थ देवाची पालखी आज हांगा बोडगेश्वर टेम्पलान पावली. म्हजो मित्रान म्हाका रिक्वेस्ट केली की मातसो यो म्हणून सो थँक्यू व्हेरी मच आयलो म्हणून आनी ते फर्स्ट टायम तांणी हे प्रत्येक देवळांनी विजीट करपाचें तांणी प्रत्येक कार्यक्रम सुरू केला. आय दीस टायम ऑल द बेस्ट आनी हांव देवाक खूब मानता. तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें देव म्हणल्यार म्हाका खूब हांव मानता देवाक. सो म्हाकाय ही संदी उलोवपाक दिली आनी म्हाका देवाचें दर्शन जालें. हांव सगळ्या वतीन पुलीस स्टेशना वतीन थँक्यू व्हेरी मच. स्वामी समर्थ आमकां सगळ्यांक खबर आसा श्री स्वामी भक्त आणि हांगासर सगळे जमिल्ले आमचे जे स्वामी समर्थांची पालखी परिक्रमा जाल्ली आसा आज आमच्या स्थळान हांगासर म्हापशान आणि ते बी आमच्या बोडगेश्वर देवळाच्या प्रारंभात पावलेली आसा. आमी सगळीं स्वामी भक्तांचे हांगासर स्वागत केल्लें आसा. जीवादळवी जे प्रत्येक कार्यान आणि प्रत्येक क्षेत्रान आमकां दिसता निलेश वेर्णेकर आनी यांच्या पुढाकारान तेंचे सांगातीन आज जे सगळे हांगासर येयल्ले आसा त्यांच्या तर्फे सुंदरशी मोठ्या परिक्रमाचं पालखीचे जे तुम्ही उत्सव केल्लो आसा आज खरेंच खूप धन्य दिसता की स्वामी भक्त हे सदां शिवोलीच्या मठान वचून ते दर्शनाक उबे रावतात आणि थंयसर दर्शन घेतात. आज स्वामी स्वताहून हांगासर आमकां आशिर्वाद दिवपाक हांगा पावले आणि हे आमचे आम्ही भाग्य समजपाचे. आज सगळे स्वामी भक्त हांगासर जमलेले आसा. वेळ काढून म्हाका दिसता आज म्हणटा तसं बिझी डे आसतना सुद्धा सगळे पावले आसा ते सगळे श्रेय तुमकां सगळ्यांक वयता आणि निलेश वेर्णेकर असे जे कार्यक्रम हाती घेता आणि सक्सेसफुली व्हरता आमचे सदांच पाठिंबो ताका आसतलो आणि त्याबद्दल खरेंच तुमचे परत एकदा पुनश्च म्हापसा नगरपालिकेच्या वतीन म्हणू नाका सगळ्या नागरिकांच्या वतीन आणि स्वामी भक्तांच्या तुमकां शुभेच्छा दिता. आणि सर तुमकांय बी प्रत्येक एका तुमी आमकां जी उभारी दिता आणि पाठिंबो दिता त्याबद्दल तुमचे मनाक हार्दिक बरें मागता. आज आमी देव बोडगेश्वराच्या मंदिरान येयल्ले आसा. खूब बरें दिसलें हांगा येवन आमी म्हाका दिसता म्हापशान आमी स्वामी समर्थांची पालखी परिक्रमा जी आज फस्ट टायम हांगा हाडटा म्हापशा सोडून आनी खूब हांगा भक्तांची इच्छा आसली की आमच्या म्हापशान स्वामींची पालखी पावची. त्या संदर्भात आमचे मित्रच म्हणून येता आनी आमचे साहेब एस पी जीवादळवी साहेब सर आमच्या वांगडा आसा. आमचे नगरसेवक विठ्ठल कुसळकर आसा आनी जायते हांगा स्वामी भक्त आसा. खूब देवान हांगा मंदिरान आमकां येवन आज हांगा जे महल हो तयार जाल्लो आसा खूब बरें दिसलें आनी आज ही सुरवात आसा. हेच्या फुडें जितले म्हणजे भक्तांक जितले पळोवंक जाय तितले पळोवंक ना पूण हेच्या फुडें आमचो सदांच संपर्क सगळ्यांक आसतलो आनी सगळ्या भक्तांक आमी एकठांय घेवन ही पालखेचो परिक्रमा मोठो तरेन करतले म्हणून हांव श्री स्वामी समर्थ भक्त मंडळान सगळ्यांचे तुमचे देव बरें करूं. पालखी खंयच्या देवान गेली आता बोडगेश्वराच्या मंदिरान आसा. आता हेच्या फुडें विश्वाटी मंदिरान वचून साईबाबा टेंपल परतून नारायण देव आनी मुक्कामाक लागून रास्तोळी देवस्थान नायकावळा हे देवस्थान आसा. आणि आज आनी खंयच्या देवान गेल्ली आहे फाल्यां मागीर परतून ती अंजुना वागातर आल्मोरा ह्या सरांनी सगळे करून परत फाल्यां मठान सांजे मुक्कामाक सांजे परतून मठान आसता.